विठ्ठल नामाचा जयघोष करीत दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारातल्या वारकऱ्यांनी विठ्ठलापूर आमेरेन पायवारी केली। पावसाची पर्वा करीनासतना विठ्ठल भक्त वारकरी विठ्ठलाच्या जयघोषात तल्लीन जाल्ले। बायला वारकऱ्यांनी तर वाटेत रिंगण घालून भक्तीचे दर्शन घडयले। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हे लेगीत पायवारीत वांटेकार जाल्ले। विठ्ठलापूर वाळवंटी नदी काठाचेर आशिल्ले श्री विठ्ठल रखुमाईचे देऊळ प्रति पंढरपूर म्हणून वळखतात। ज्या विठ्ठल भक्ताक पंढरपुरा वचप शक्य ना ते आषाढी एकादशी दिसा पायी वारी करीत विठ्ठलापूर वतात। अंदू लेगीत शेकड्यांनी विठ्ठल भक्तांनी पायी वारी केली। सगळ्या लोकांक पुराय भितरच्या लोकांक पुराय गोंयच्या लोकांक त्याची आमचेर कृपा आसची। त्यांचे जे जे मनोकामना आसत ज्या मनोकामनेन त्यांच्यानी पायी वारी केला ते सगळे पूर्ण जावचे। जय हरी विठ्ठल। रामकृष्ण हरी। आयज आषाढी एकादशी त्या निमतान आयज पंढरपूर जी वारी सगळ्या गेल्ली आसा तेन्ना काही लोक थंय वचून पावोंक ना, ते साखळी कारापूर विठ्ठलाचें मंदीर आसा थंय आपली पायी वारी करून आपले विठ्ठलाचें दर्शन घेतात। तेन्ना हें भक्तिमय वातावरण जें आसा तें सगळ्यांक प्रफुल्लीत करता। आणि हे एकादशी आसा त्या एकादशी सगळे पायी वारी येवन सगळे आपले सगळे आपले घराची कामां करून ते करून त्या दिसा हांगासर येवन आपले सगळे जे आसा ते देवाचें दर्शन घेतात। ही वारी अशी आसा की ही आमी वारी भितरच्यान गेल्ली आसा। थंय भितरच्यान पतंजली समिती हे थंयचे ही वारी काडिल्ली आसा। तेन्ना जवळ जवळ आमचे 470 वारकरी ह्या वारयेक